नमस्कार, पोळ्या प्रुडंट खबरो। गोयच्या मायनिंगाक एक्सटेन्शन दिवपाचेर केंद्राचो चल्ला विचार। सप्तकभरांत गडकरी गोंयांत 16 तारखेसावन एक्सट्रॅक्शन बंद, पूण मीन येरादारी चालू दवरपाचेर कायद्याचो कीस। बाबूश पॅनलाचो विठ्ठल चोपडेकर, पणजेचो नवो महापौर, अस्मिता केरकार उपमहापौर बिनविरोध। पर्रीकराच्या मतदारसंघात महापालिकेच्यो खुर्च्यो बाबूश गटाक, ताळगांव नवो ओडीपी। नुवेचो आदलो आमदार मिकी अँड कंपनीची मस्ती आनी बुरशेपणा एक्सपोज, उतोड्डा धुमाकूळ। जाप विचारल्याचेर केले आंगार, व्हिडिओ व्हायरल, पुलीस एनसी करून वोग्गी। गाडयो चलयतल्यांची बेशिस्त आळाबंद हाडूंक स्पीड रडार गन्स। गोय पुलिसांक 60 लाख मोडून 4 स्पीड रडार गन्स। 100 आल्कोमीटर, तालाव 300 ते 400 रुपया। अडवय 70 जंगलांत बेकायदेशीर गुदावाचेर धाड, 5 लाखाचो सोरो धरलो। 77 बॉक्सा बॅरला सील, सोऱ्यान मिक्स करपाच्यो रंगाच्यो बाटल्योय जप्त। गोयच्या मायनिंगाक एक्सटेन्शन दिवपाचेर केंद्राचो खंय विचार चल्ला। तिनूय खासदार मंत्री सुदीन आनी सभापती प्रमोद सावंत दिल्ली नितीन गडकरी आनी खण मंत्री तोमराक मेळ्ळे। सप्तकभरांत गडकरी गोंयांत येतलो म्हूण विनय सांगता। सकाळी ते पार्टीचो अध्यक्ष अमित शाहक मेळ्ळे। निर्णय जाय मेरेन 16 तारखेच्यान मायनिंग एक्सट्रॅक्शन बंदूच, मीन येरादारी चालू दवरपाचेर कायद्याचो कीस काडप चल्ला। बुधवारा त्रिमंत्री समिती पयले फावट मेळटा। गोयचे तिनूय खासदार विनय तेंडुलकर, श्रीपाद नाईक आनी नरेंद्र सावयकार, मंत्री सुदीन ढवळीकर, सभापती प्रमोद सावंत मेळून मंगळारा दिल्ली नितीन गडकरीक मेळ्ळे। गोयचे चालू आशिल्लेच मायनिंगाक एक्सटेन्शन दिवपाचो केंद्राचो विचार चल्ला म्हूण खासदार विनय तेंडुलकर प्रुडंटाकडे उलयला। आणि बरी सक्सेसफुल जाली। त्यांच्यानी सांगला गोयच्या लोकांनी संयम बाळगचो। आम्ही गोंयान येतले ते परते, आता गोंयान येतले, बेगिनात बेगीन गोंयान येतले। उपाय कितें काडटले म्हटला? उपाय आता परत हे करस मागप, एक्सटेन्शना खातीर मागप अशें चल्ला। आसा तेच मायनिंग लिजा एक्सटेन्शना खातीर मागप। हय 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 हें चल्ला। गोंयान साधारण ह्या आठवड्या भितर येवपाक जाय ते सांगलां। आज मायनिंग मिनिस्टर आशिल्ले, केंद्रीय मायनिंग मिनिस्टर आशिल्ले बरोबर तोमरजी, आनीक तांकां आमी सांगला म्हणजे ते गोंयासूनच वचपा जाय न्ही। फाल्यां मंत्र्यांची मिटींग आसा 30 जाणांची, थंय निर्णय कितें आसा ते करतले। आनी बेगीन बेगीन हो प्रश्न सुटोवपा खातीर सगळे प्रयत्न जातले। केंद्र सुद्दां आमचे बरोबर आसतले अशें गरजेचें। 15 तारखे ऑपरेशन बंद जातलें। थोडे दीस लागतले न्ही, कारण कोर्टान परते वचचें पडटा, सुप्रीम कोर्ट। इमिजिएट कांय जावचें ना, एक थोडे दीस तरी किमान। गोयचो मायनिंग विशय आता पक्षाचो अध्यक्ष अमित शाह कडेनूय पावला। तिनूय खासदार सकाळी तांकां मेळिल्ले। मायनिंगाचो कितें परिणाम जावंक शकता ताचो रिपोर्ट तांणी दिलो। अमित शाहान नितीन गडकरीक मदीं घालून आदार करपाचें खंय उतर दिलां। आमी तांकां ब्रीफ केली गोंयची परिस्थिती कितें आसा ती। तेंच्यांनी ह्या हितूर आपूण स्वता लक्ष घालून एक गोंयची मायनींग चालू हेजे खातीर प्रयत्न करपाचे। जे कितें आहा ते आमकां सगळे सहकार्य पार्टी मेळटले तेंच्यांनी उतर दिलां। त्याच बरोबर नितीनजी गडकरीकूय ते सांगतले ह्या हितून लक्ष घालपाक, आनी ते गोंयानूय येतले नितीनजी गडकरी, तांणी सांगलें तेका आपूण गोंयान धाडटा म्हणून। निलेश काब्राल मात सगळ्या मायनिंग डिपेंडंटांक घेवन गोयच्या एका मंत्र्यांक मेळत आसा। सरकार करूंक दिल्ली सावन रातोरात लिडर गोंयांत पावता आनी असली परिस्थिती येता तेन्ना आपुणूय येनात। कायदो सुवेवस्थेचो प्रश्न उपरासतलो म्हूण काब्रालान शिटकावणी दिल्या। आनी पयली सुवातेर म्हाका दिसता तेंकडे तुमी विचारपाक जाय की आमी ते म्हणटा की पार्टी जेन्ना गव्हर्मेंट करपाक जाय वयल्यान येता, आमचो परिस्थिती जाल्यार कोण येना कित्याक अशे विशय ते म्हणटा। आनी हांवें फक्त तेका वयल्या पयलीं सकाळी विजय सरदेसायक मेळ्ळे, आतां फ्रांसीस बाबाक मेळ्ळ्या, कित्याक आतां चीफ मिनिस्टर ना म्हण तिका 3 जाणांक चीफ मिनिस्टर केल्ले आसा। की विशय एकूच, ते म्हणटा सरकारान ऑक्शन करपाक जाय, कितें करपाक करा, मायनिंग कशें चालू दवरपाचें हें दवरा। आमचे कडेन आनी कांयच दवरचें ना। महाराष्ट्रा सारखे जे आता गोष्टी जाल्ले गोंयांत तेन्ना जावंक ना,
पण आता ह्यो जावपाक लागतल्यो आनी पयलीं जे आसा आनी 15 तारखेनंतर 16, 17, 18 तारखे लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन कोण कंट्रोल करतलो? हांव काय करूं शकना. हांव म्हाका जर फाल्यां आपयलें हांवूय वचपाचो. इतल्या मजगती गोयच्या खण खात्यान बाकीच्या खात्या बरोबर सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करूंक बसका घेतली. थारला ते अशें खण खात्याची रानां खाते, IBM प्रदूषण नियंत्रण मंडळा बरोबर बसका. मायनिंग खात्यान 4 टिमी केल्यात, बाकीच्या खात्यातले लोक टिमीन घेतले. 15 आनी 16 तारखेर खणीचेर वचून एक्स्ट्रॅक्शन बंद आसा काय ना ते तपासतले. मीन येरादारी सध्या बंद ती फुडें चालू उरतली काय ना ताचेर कायदेशीर सल्लो घेतात. ह्यो टिमी बंद आशिल्ल्या खणीचे सायट इन्स्पेक्शन करतल्यो आनी मायन सेफ्टी कोण सांबाळतले ताचें निश्चित ना. मिनेर सेफ्टीची जबाबदारी घेवंक खंय तयार. इतले मजगती विजय मुख्यमंत्री पर्रीकारा कडेन फोनार उलयलो. 3 मंत्र्यांची कॅबिनेट एडवायझरी समिती बुधवारात पयले फावट मेळटली. बसकेन मायनिंगाचो विशय येतलो म्हूण विजयान ट्वीट केला. So as scheduled, we are holding the first meeting of the Cabinet Advisory Committee tomorrow at 3:30. आज सकाळी हांव मुख्यमंत्र्या कडेन उलयलो. चीफ मिनिस्टराक हांवें एक सांगलें म्हणटा तें अशें की येदें व्हडलें संकट गोंय आतां फेस करपाचें आहा 15 तारखेचे मागीर. आनीक कॅबिनेटान ताजेर कांयच विचार जायना हें चूक. कॅबिनेटान विचार ताजेर जावंक जाय आनी सिन्स the cabinet is led by him and cannot be held that easily, so the cabinet advisory committee will have to play its role. So we are meeting tomorrow ostensibly to discuss the mining issue, and we will discuss it in depth and make a recommendation to the chief minister. Bureau report, Prudent. पणजे महापालिका बाबूश मोन्सेराताची. बाबूश पॅनलाचो विठ्ठल चोपडेकार पणजेचो नवो महापौर, अस्मिता केरकार नवी उपमहापौर. मंगळारा दोनूय पोस्टांक अर्ज भरपाचो निमाणो दीस आशिल्लो. ह्या दोगांशिवाय आनी कोणेच अर्ज भरिल्लो ना. दोगांय बिनविरोध जिखली. मुख्यमंत्री पर्रीकाराच्या बीजेपी मतदारसंघात दोनूय मुखेल खुर्च्यो बाबूश पॅनलाक. सो आमी सगळे मेळून काम करतले. आमी सगळे कॉर्पोरेटर सगळे पणजेची बरी कामां जावपा खातीर सगळे मेळूनच काम करतले. आतां एक्सपिरियन्स तर कोणाक नासता. जे आतां खुर्चेर पयलीं बसोनूच म्हाका एक्सपिरियन्स येतले. सो मागीर एक्सपिरियन्स येतकूच कितें ती कामां आसा ती सगळे आमी सगळे कावन्सिलर मेळूनच करतले. इट इज आय थिंक इज अ वेलकम चेंज. आय वूड लायक टू थँक मिस्टर सिद्धार्थ कुंकोळकर फॉर सपोर्टिंग इट, एंड आय थिंक वी शुड ऑल वर्क टुगेदर इन द इंटरेस्ट ऑफ पेंजम. सो आय वूड लायक टू थँक मिस्टर सिद्धार्थ कुंकोळकर. There is any understanding between BJP and you? No, there is no question of understanding and all. See, we were in a not also contested last year. No, we were in the majority as far as the council is concerned. But it is good when there is support from all, because ultimately everyone's support is required as far as the development of Panjim is concerned. महापालिकेन 30 नगरसेवक, 15 बाबूशाचे, 13 BJP आनी फुतार जोडपे. मतदारसंघान आमदार मुख्यमंत्री बीजेपीचो, मात राजधानीची महापालिका बाबूशाची. बाबूशान ताचो ताळगांवचो प्लान पेपरार हाडूंक सुरवात केली. नव्यानूच जाल्ले ग्रेटर पणजी PDAची पयली बसका जाली. ताळगांवचो ODP नव्यान करपाचें थारला. So as far as Talegaon is concerned, we have given instructions to make outline development plan. Actually, it was overdue because the last date actually was 2016. It has completed 10 years. So from there for the past 2 years there was no plan. So the new to formulate a new plan, we have told them to make a land use map first. So the procedure of that is started. Earlier draft plan was there. They had prepared the draft plan. So now since this area falls in greater Panjim PDA, so that there is no validity as far as that draft plan is. And that draft plan was not sent to the government. They should have sent it to the government. So we are formulating a new plan. So what about Santa Cruz and San Andre people are opposing the greater PDA? See, that I have got on. It is a policy of the government. That is for government to decide. Okay. So I have got no say in that. I have just been I appointed as a chairman of the PDA. The formation of the PDA is being done by the government. So I have got no comments to this thing. That is the chief minister and the TCP minister will decide on that issue. प्रुडंटा खातीर महेश घाडी आनी शिरीष कुंकळकार. नुवेचो आदलो आमदार मिकीची मस्ती आनी बुरशेपणा एक्सपोज. उतोड्डा बीचार रॅश ड्रायव्हिंग. वॉटर स्पोर्ट्स वाल्याच्या पॅराशुटाचेर गाडी चडयली. ताची वाट लायली. जाप विचारल्यार आंगार गेले. मिकी अँड कंपनीचो उतोड्डा बीचावेलो धुमाकूळ व्हायरल जाला.
बिचार गाडी व्हेली म्हूण ताका खंय कोण विचारूंक शकना। वेर्णा पुलीस एनसी करून ओग्गी रावल्यात। वेल्यान कंप्लेनंटाक कोर्टान वच म्हूण सल्लो दिला। आदलो टुरिझम मंत्री आणि नुवेचो आमदार मिकी परत कॉन्ट्रोवर्सीत सापडला। उतोर्डा बिचार भर लोकांमदी अत्यंत बेशिस्त, रॅश आणि निष्काळजीपणान टॉयोटा प्राडो चलयताना सापडला। आपल्या पॅराशूटाची वाट लायली म्हूण वॉटर स्पोर्ट्सवाल्या मिलरॉयान मिकीक जाब विचारली आणि मिकी वागता कसो तो पळयात। बुरशे शिनाल पळयात। हो खंय नुवे बाणावलेचो आदलो आमदार मंत्री। This is the owner who's been driving the vehicle who went on my shoot. Okay, all these guys are with him, and this is the guy who was driving the shoot. Okay, he went on the shoot which was lying on the beach, which is not supposed to drive the vehicle on the beach, but see him. So this जाब विचारली म्हणून मिलरॉयाक मिकीच्या कंपनीच्यो बुरशो गाळयो वेल्यान ताच्या आंगार गेले। Yo, they think he has bought the law and they can. He's not supposed to get the vehicle on the beach. Come on, all you people, come on. He bought the ex-MLA's name. There you go. They are not supposed to go on the beach. These are the guys who went on the beach. And there's the ex-MLA of Nuwe constituency. You're not supposed to go on the beach. I'm telling you, you're not supposed to ride the vehicle on the beach. I'm talking to you. इतल्यान जाले ना तरी खंय आटपना म्हूण निमणे मिकी खंय ताच्या आंगार गाडी घालपाचो। He's trying to kill me. He's trying to run with the vehicle over here. There you go. He's trying to kill me. Here, see. I'm here. He's trying to kill me. He's gone crazy. हो सगळो व्हिडिओ व्हायरल जाल्या उपरांत आशिल्ली नाशिल्ली लज वाऱ्यार गेली म्हूण कळटकीच मिकी मंगळारा मिडिया मुखार आयलो आनी आयलो तो असले क्लॅरिफिकेशन घेवन। तो खंय कोणाक तरी सालवार करून गाडी घेवन गेल्लो। एकूच पिक्चर दाखयचो दॅट मिकी इज अब्युजिंग हर or anybody else, but I only abuse and stop her son who's doing videography. When I was having food in the restaurant, he also abused me, saying bloody ex-tourism minister. Okay, and even after editing video, let him show his mother show that I ran my car on their parents. There is a law saying that if you want to drive the vehicle on beaches, you have to take a prior permission from the RTO. Are you aware of the law? You let me see there are so many vehicles who's plying on the beach. Are you agreeing that you drove the vehicle? My vehicle was down because I was called by somebody. There's somebody sick, and my four-wheel drive went down to save somebody's life. And I don't think that I did any wrong. I need a foot drive. I will not see the law. I will make sure that I will safety safety pole the law. But nowhere you have taken the patient to the hospital. So this is not the first time. I have been gone many times. मिलरॉयाच्या आवयन मिकी आड पुलीस कागाळ नोंद केल्या आणि इतलो सगळो धुडगूस व्हिडिओचेर दिसून नये पुलीस एनसी करून मेकळे। जाय जाल्यार खंय कंप्लेनंटान कोर्टान वचपाचे। सरकारी ऑफिसराचेर हात घालो म्हूण एकदा भितर पडून आयिल्लो हो आदलो मंत्री आमदार वागता तो पळयल्यार अजून मातूय बुद्ध शिकलासो दिसना। राज्यपाला कडेन ख्यास्त माफी सोदतालो तो हेच खातीर। प्रुडंटा खातीर सावयो डायस। घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक।